गावाचे अस्तित्व काबार करपी मेगा प्रकल्प आमकां नाकाच असो निश्चय करीत कारापूरच्या लोकांनी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध केला। या प्रकल्पाआड संघटितपणान लढो दिवपाचे लेगीत लोकांनी थारायला। फाटल्या कांय दिसांच्यान कारापूर जावपी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड लोकांचो विरोध वाडत आसा। ह्या प्रकल्पा आड आयतारा सांजे उसरा कारापूर जाहीर बसका जाली। हे बसकेक एसटी समाजाचे भाव मेळून 200 परस चड लोक वांटेकार जाल्ले। तातूंत बायलो आनी जाणटे नेण्टांचोय आस्पाव आशिल्लो। हे बसकेक सामाजीक कार्यकर्त्यांनी मार्गदर्शन केले। ह्या वेळार थळाव्या तरणाट्यांनी लेगीत आपली भूमिका स्पश्ट केली। आयज हो प्रोजेक्ट जर जालो जाल्यार हेजो परिणाम फाल्यां आपल्या भुरग्यांक भोगचे पडटले। ही जाका जाणीव जायत आसा आनी लोक आतां भायर सरत आसा। लोकांचो एकच विशय आसा की ह्यो जमिनीचो हक्क जर आमच्या लोकांचो पयलीं पासून आसा तांकां मेळपाक जाय आनी हेजे जे परिणाम जे फाल्यां गांव भोगतलो हेजे जावपाचे आसा हे परिणामाक जेन्ना आतां लोकांक कळटा की कितें परिणाम जातले तेन्ना लोक आतां पेटून उठटा। लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका। लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जाता लोकांक विश्वासान घेवना अशें लोकांचें मत आसा। सो तेजे आतां अवेरनेस जाता चालू आसा। सो कायदेशीर कितें प्रक्रिया करपाक मेळटा ते आमी सद्या पेपर वर्क चालूच आसा। सो अगेन्स्ट दॅट एज अ अवेरनेस म्हणून गांवांक कळपाक जाय की फुडें जावन कितें जावपाचें आसा हांगा। उदकाची स्थिती कितें आसा हांगा ऑलरेडी आपले लोक सांगता की बिकॉज ऑफ सद्याचें वयर जें डिफॉरेस्टेशन जालां तेज्या खातीर ऑलरेडी गवर रेडे जावं वायल्ड एनिमल्स जावं ऑलरेडी शेतांनी आतां शेतां नश्ट करता। आयज हे वायल्ड एनिमल्स सकयल पावले। फाल्यां जे उदक येतालें नॅचरल सोर्सांच्यान जे प्लॅटोचेर पाजरून सामकें ते स्प्रिंग वॉटर जावं तळ्यांनी आमचे ज्यो बांयनी उदक येतालें तें आतां उदक सुद्दां बंद जालां अशें काही लोकांचें म्हणणें आसा। सो हे जर आनीक 2-3 पावसा गेल्यार कांयच उदक मेळचें ना। सो सगळ्या तरेनी हांगासर प्रॉब्लेम जावपाचे आसा। ही जेन्ना जाणीव आतां लोकांक जाता तेन्ना लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट हांगा नाका आनी त्या खातीर हांगा ऑलरेडी एक अवेरनेस जावं एक मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आसा। हांव सांगूंक सोदतां की तुमी जर आयज मातशें वयर सरून पळयशात आजून जाल्यार हे लोक आमचे न्हू, हे आमकां लागून येवंक ना। ही तुमी मनान एकूच गोश्ट लक्षांत दवरा। आनी म्हाजो बाबा म्हाका एक सांगतालो की म्हजें हांव तुका दिवचो ना आनी तुजें म्हाका नाका। हे आमचे प्रत्येक लोकांचे आयज म्हणणे मनान ही एकूच गोश्ट तुमी घट्ट दामून धरात, जाण दवरात की म्हाजें तें म्हाजें, तुजें म्हाका नाका आनी म्हाजें हांव तुका दिवचो ना। पब ही सगळी संस्कृती येतली त्याच्या भितर। परत त्यांचं वेडिंग डेस्टिनेशन आसा खंय भितर, म्हणजे भायले लोक येवन आपली लग्न हे ते कार्य हांगा करतले ज्याचो आमकां कांयच फायदो ना। तेज्या उपरांत तेज्या भितर 2.5 एकराचो खंय बीच आसा, तितून आर्टिफिशियल बीच अख्खे इंडियेन ना ते हांगा जातले। सो हेजे फाटले कितें कितें एनवायरमेंट स्टडी करून तेंच्यांनी आमच्या गांवाचेर कितें बॅड इफेक्ट जातलो ही स्टडी केल्या काय ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा। त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही पयर जेन्ना थंय भोंवपाक गेले तेन्ना पयलीं की सगळी गटारां आशिल्लो, जितले रस्ते बांदले काँक्रिटाचे तेजे सायडीक सगळी प्रीकास्ट गटारां हाडून घातल्या आनी ती गटारां हाडून स्टॉप केल्या कंपाऊंडाच्या कुशीक। फाल्यां हेजो विचार करा, जितले पाणी जे गटारांनी व्हांवतले ते सगळे गांवांत येतले आनी गांवांत येयल्ल्या कारणान जो पठार आसा पळय तो पठार फक्त एका वाड्याक कनेक्टेड ना। वयल्यान जर तुमी पळयशीत तळ्यांतल्यान गवंडी वाड्यार येतले, दुसऱ्या वाड्या वयल्यान भोळ वाड्यार वयतले आनी खंयच्यान जो सायडीक चोशवी वाटेन तो गांवांक वेडलेलो आसा पठार। सो प्लीज आमी आतां जशे एक जाले तशे आनीक मोठ्या संख्येन एक जावया आनी सगळे भायर सरून आमचो भंय काडून त्या गांवा खातीर कितें तरी करपाचे आपापले थोडे तरी कर्तव्य बजावया। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।